नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सोपटे शिरोडकराचे आमदारकीचे राजीनाम्याचेर मोगोचे आव्हान याचिकेचो निकाल हायकोर्टान दवरलो राखून आव्हानाचो अधिकार सोपटे शिरोडकराक मोगोक न्ही, कोर्टाचे निरीक्षण। मोगोचो अध्यक्ष दीपक म्हणटा, विजयाक सुदिनान मुख्यमंत्र्याचो भार घेतल्यार चलता, ताका सरकारान 5 वर्सां काडिल्ली जाय। विचारल्यार विजय म्हणटा, सध्या तरी परिकारूच, फुडलें फुडें। सरकाराचे श्रम शक्ती भवनूय हँडिकॅप दोनूय लिफ्टी बंद। यो वच करतल्यांचे स्टाफाचे दिसपट्टे दखसपाटे। अपंगूळ स्टाफाची व्यवस्था लिफ्टी कडेन, नव्यो लिफ्टी हुमकळ्यो, खासा रिपोर्ट। संजीवनी साखर कारखानोय आयसीयूत, विजयाची प्रतिक्रिया, सरकारान खर पावलां उखलपाची गरज, विजयाचो आमदार गांवकाराच्या मागण्यांक तेंको। रिजनल प्लानात केस टू केस झोन बदलाक आव्हान। टीसीपी कायद्याचे कलम 16 बीतले दुरुस्ती आड गोवा फाउंडेशन गोवा बचाव अभियान हायकोर्टात दुरुस्ती रद्द करपाची मागणी। आणि नुस्त्या आयाती वेले निर्बंध सदळ करचे म्हूण कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याचे पर्रीकाराक पत्र। एफडीएचे नेम पाळूंक कर्नाटक मागता प्राझ। विश्वजीत म्हणटा, मान्य ना, कायदो पयली। काँग्रेसीचे आदले आमदार सोपटे आनी शिरोडकाराचे राजीनाम्यावेल्यान मोगोन घातिल्ले याचिकेचो निकाल हायकोर्टान राखून दवरला। ह्या आमदारांच्या राजीनाम्याचेर मोगो कोर्टात वचपाचो अधिकार ना। सोपटे आनी शिरोडकारान स्वताचे मर्जीन राजीनामो दिवंक ना जाल्यार तेच कोर्टात वचूंक शकतात, हे हायकोर्टाचे निरीक्षण। राजकारणाचे विशय खंय कोर्टा भायरूच सोडोवचे। काँग्रेसीचे आदले आमदार सोपटे आनी शिरोडकाराचे राजीनामे सभापतीन मानून घेतले म्हूण मोगो हायकोर्टात। पक्षांतर बंदीचो कायदो आनीक खर जाय म्हूण मोगो कोर्टात गेला। पटपा सारके कारण नासतना राजीनामे दिवपी आमदारांक वेंचणूक लडोवंक दिवची न्ही, तांकां सरकारी लाभाचे पोस्ट दिवचे न्ही म्हूण मोगोन इश्यू कोर्टात व्हेला। याचिकेची सुनावणी शुक्रारा सोंपली। मोगोन दावो केलो तो असो। काँग्रेसीचे आदले आमदार सोपटे आनी शिरोडकाराचो राजीनामो कायदेशीर पद्दतीन ना। गोंयचे सभापती कडेन राजीनामो फॅक्सान धाडलो, म्हणजे ताचेर खरी सय ना। खरी सय नासतना सभापतीन ताची सत्यता पळोवंक जाय आशिल्ली। अशें आसतना सभापतीन ताकतिकेन राजीनामे मानून घेतले। We pointed out to the High Court that the resignation that was forwarded was not in accordance with the business rules of the Assembly. Now, business rules of the Assembly provide for a particular form to be followed, and the resignation has to be in original, and in fact has to be in original. Now, the fax that was received from, we even pointed out the agency from which the fax was sent, that has also been annexed by as a petition. Now, and law basically provides that if the resignation letter is not in accordance with the rules, then the speaker should send it back and ask the member to submit a fresh resignation letter. Now, court has considered all this. Now, court is basically concentrating on the issue as to whether there is the resignation was involuntary or not. Now, who can claim that it was involuntary? मोगोचे दाव्यांचेर हायकोर्ट सातिस्वेत दिसलो ना। हायकोर्टान निरीक्षण केला तें अशें, स्वता जावन राजीनामो दिल्लो ना आनी तरी सभापतीन राजीनामो घेतला जाल्यार आव्हान दिवपाचो अधिकार फक्त संबंदीत आदले आमदार सोपटे आनी शिरोडकाराक। पक्षांतर बंदी कायद्या प्रमाण खंयचोय लोकप्रतिनिधी पार्टी सोडून दुसरे पार्टीत वचूंक शकता आनी नव्यान वेंचणुकेक उबो रावंक शकता। पक्षांतर बंदी कायद्यांत दुरुस्ती करपाक वेंचणूक आयोगान सरकार आनी कायदो आयोगाक सुचोवणी करची म्हूण मोगोन याचिकेंत याचना घाली। ते विशीं मोगो खरेंच सिरियस आसा काय म्हूण हायकोर्टाचो मोगो प्रश्न। As far as reforms in the anti-defection law is concerned, and that issue also may be decided by the court. I have not argued much on that issue, but then I have told the court that looking at the manner in which defections are taking place, court should consider this issue also. शुक्रारा सुनावणी जाली। हायकोर्टान निकाल राखून दवरला। मोगोक तांच्या राजीनाम्याचेर कोर्टात वचपाचो अधिकार ना। सोपटे आनी शिरोडकारान स्वताचे मर्जीन राजीनामो दिवंक ना।
जाल्यार तेच कोर्टात वचूंक शकतात. राजकारणाचे विशय कोर्टा भायरूच सोडोवचे म्हूण कोर्टाचे मोगोक शिनाल. While reserving the order on a petition filed by MGP, the High Court has observed that the prayers and questions raised in the petition are given constitutional colors, but actually they are political in character. Mukesh Kumar for Prudent. विजय सरदेसायाक ह्या सरकारान 5 वर्सां काडिल्ली जाय. ते खातीर सुदिनाक मुख्यमंत्री करपाकूय विजयाची हरकत ना म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार प्रुडंटाचे हेडोनात उलोवन गेल्लो. विचारल्यार विजय म्हणटा सध्या तरी सीएमाची खुर्चेक वेकन्सी ना. मुख्यमंत्री परिकारूच फुडलें. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सुदीन बाब नाका आनी कोणाक दियात अशी तुम्ही अलायन्स पार्टनरांच्या धुसफुसीक लागून तांकां चार्ज दिवप शक्य जाल्लें ना. गोवा फॉरवर्डा कडेन हांव उलयलां विजय बाब सरदेसाय कडेन. ताका हें सरकार चलपाक जाय आनी त्या खातीर सुदिनाचें नेतृत्व ताका मान्य आसा. व्हेरी बिग अनाउन्समेंट. येस डेफिनेटली तांकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. त्या आमचे दोगांच्यो बैठकी जावन आमी आमच्या मदीं जी गजाल सुरवातीक 1-1.5 म्हयनोभर पयलीं आशिल्ली की हाका चार्ज दिनाका ताका चार्ज दिनाका तशी 1.5 म्हयनो ना 2 म्हयने जाले. तशी म्हाका जाल्यार दिसता गोवा फॉरवर्डाचें ऑब्जेक्शन आसपाक जायना ह्या गजाली. न्ही सुरवातीक आनी कोणाचें आसत सुरवातीक जेन्ना आशिल्लें हय ताजे उपरांत तुमी म्हणटा की तुमच्यो बैठक जाल्यो आनी आज नेतृत्वाचो चार्ज सुदीन बाबा कडेन दिल्यार कोणाकच प्रॉब्लेम आसना सोडून गोविंद गावडे. ते हांव नको आय डोंट मायंड. पण आमचे एक पक्ष ह्या नात्यान आज गोवा फॉरवर्डा ताचो प्रॉब्लेम आसचो ना अशें म्हाका दिसता. कारण आमी तुमी म्हणटा की ह्या सरकारांतले 3 जे मेजर घटक आसात हय तातूंतले मोगो आनी गोवा फॉरवर्ड आर ओके विथ हय सुदीन बाब्स लीडरशीप. ऑफकोर्स. And we will not make any comment on what Mr. Deepak Dhawlikar has said. We will cross the bridge when we reach the river. अजून मेरेन कसलीच वेकन्सी मुख्यमंत्रीच्या पदा खातीर ना. वेकन्सी जाली जाल्यार मागीर आमी पळोवया. एट द मोमेंट द गव्हर्मेंट इज लेड बाय पर्रीकर. दे आर ऑल्सो हॅपी अंडर हिम. वी आर ऑल्सो हॅपी अंडर हिम. देर इज नो रिजन टू गिव एनी कॉमेंट एट द मोमेंट. मागीर जेन्ना एक वेकन्सी क्रिएट जाता तेन्ना जें कितें सांगूंक जाय तें हांव सांगतलो. हाजे पयलीं हांवें म्हजो व्यू क्लियर सांगिल्लो आहा. आनीक म्हाका दिसता तें परते रिपीट करून कांय फायदो जावचो ना. वी आर ओन्ली गिवींग पब्लिसिटी एंड वी आर ओन्ली गेटींग सम पब्लिसिटी. नथींग इज गोइंग टू कम आउट. सरकाराचे श्रम शक्ती भवनूय हँडिकॅप दोनूय लिफ्टी कितल्यो तेंपूच जाल्यो बंद. स्टाफ आनी यो वच करतल्यांक धकचपाटें. हे 7 मजली बिल्डिंगेक कोर्ट आनी बाकीच्यो धरून 19 कचेऱ्यो. शेकड्यांनी लोकांची यो वच. नव्या लिफ्टीचें काम कॉन्ट्रॅक्टरान अर्धवट सोडलां. अपंगूळ स्टाफाक लिफ्टी कडेन बसयतात. मिडिया एक्सपोज करीत म्हूण कशी करून एक तरी लिफ्ट चालू करूंक धडपड चल्ल्या. खासा रिपोर्ट. पाट्यावेल्या श्रमशक्ती भवनान सध्या यो वच करतलो लोक आनी स्टाफांच्या श्रमाचेर फिजिकल फिटनेस टेस्टिंग चल्ला. पणजे पाट्यावेल्या ह्या श्रमशक्ती भवनान कोर्ट आनी बाकीच्यो मेळून 19 सरकारी कचेऱ्यो. दिसाक शेकड्यांनी लोकांची यो वच. हे पळयात जाणटे नेणटे लोक कशे 7-7 मजले चडून वतात ते. 2-1 म्हयने जालो होच प्रकार. म्हयने जाले श्रमशक्ती भवनांतली लिफ्ट चलना. दोनांतली एक लिफ्ट बदलपाक काडूंक मेल्या. एक लिफ्ट मनीस दवरून मॅन्युअली चलयल्यार अदी मदीं चलता. श्रम खात्यान 2-1 म्हयने मनीस दवरून लिफ्ट चलयली. ताका पगाराक कटकटी केल्ल्यान तो येवपाचोच बंद जालो. एम्प्लॉयमेंट खात्यांतल्या एका अपंगूळ स्टाफाचे सापूच हाल जाल्यात. 9 दीस लिफ्टी कडेन बसून काम केलें, मदीं लिव्हेर गेलो. कांय स्टाफ खंय इस्कात चडटना घुंवळ येवनूय पडल्यात. अपंगुळा खातीर वावुरपी ड्रॅग संस्थेनूय ही गजाल उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावयल्या. So, taking cognizance of the complaint that both the lifts are not working, we have written to the North Goa collector, requesting him to seal the building with immediate effect till such time as at least one of the lift is in working condition. As you are aware, under the Rights of Persons with Disability Act 1995, it is mandatory for buildings to provide barrier-free access to persons with disability, which includes functioning of lifts. मॅटर अटेंड करता तुम्ही धावत जर येऊन आपापल्या जर रिस्पेक्टिव्ह जर त्या कोर्टान वतलो जाल्यार तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता की ही जी लिफ्ट आसा वा तो एलिवेटर आसा न्ही
that has been shut down. It has broken down and for a last considerable period. सरकारान तेचेर कांयच लक्ष घातलें ना. हांगासर जर तुमी पळयलें जाल्यार PWDचें जें सामान आसा हे मटेरियल कितलेशेच म्हयने हांगासर पडलेले आसा. प्रुडंटान नवी लिफ्ट कित्याक आडकल्या तेवूय सोदपाचो यत्न केलो. म्हायती मेळटा ती अशी: नव्यो लिफ्टी हाडल्यात मात बसूंक नात. श्रमशक्ती भवनांतल्यो दोनूय लिफ्टी आउटडेटेड जाल्यात. PWDन कंत्राट दिवन 2 नव्यो लिफ्टी हाडल्यो. ते लिफ्टीक सब स्टँडर्ड बेल्ट म्हूण त्यो बसूंक नात. एका बेल्टाक लागून वेगळ्यो फॉर्मालिटी करच्यो पडल्यो. फॉर्मालिटी करून लिफ्ट बसूंक आनीक 2 म्हयने. सरकाराच्या बेशिस्तपणाचे हे एक ताजें उदाहरण. मिडिया रिपोर्टाक लागून एक लिफ्ट धाडेबडे करून चलोवपाचे यत्न ते करतात. मात पुराय लिफ्ट स्टार्ट जावपा खातीर 2 म्हयने तरी वतले. प्रुडंटा खातीर हांव ओमकार फळारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रिजनल प्लानात केस टू केस झोन बदलाक हायकोर्टात आव्हान. TCP कायद्याचे कलम 16 बितले हालींच केले दुरुस्ती आड गोवा फाउंडेशन आणि गोवा बचाव अभियानान घातिल्ली याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतली. हे कायदो दुरुस्ती खाला जमीन मालकांचे मागणे प्रमाण TCP बोर्ड फी घेवन 2021चे रिजनल प्लानात झोन बदल करूंक शकता. TCP कायद्याच्या कलम 16 बीत केल्ले दुरुस्ती आड NGO गोवा बचाव अभियान आणि गोवा फाउंडेशन हायकोर्टात गेला. ही दुरुस्ती रद्द करची आणि गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन नेमावळीतले 6.1.1D नेमांतली दुरुस्ती रद्द करची म्हूण याचिकादार गोवा फाउंडेशन आणि गोवा बचाव अभियान मागतात. ह्या दुरुस्तीक लागून खाजगी प्लॉट्स रिजनल प्लानात धुकलपाचे प्रकार जातले. केस टू केस बेसीस अधिकारांचो गैरवापर जावंक शकता. असल्या जमीन रुपांतराचो राज्याचे उदरगतीचेर परिणाम जावंक शकता म्हूण दावो. Under this 16B section, the government can allow case-to-case basis conversion. So this leads to lopsided development. So anybody comes and says, I want this land to be converted. So it will be at the discretion of the government to get this land converted, and they have prescribed some fees. So you pay money and you get your land converted. If this is the situation, then there is no more need of regional plan. Because first of all, IPB is approving projects outside regional plan. Then under 16A, government is approving government projects also outside regional plan. Now they have made it applicable to all private parties also. So let them not have any more regional plan. Let them scrap the regional plan. Let them scrap the town and country planning department. Let them scrap the minister of town planning also. TCP कायद्याचे कलम 16B खाला झोन बदला खातीर जमीन मालकांकडच्यान आयिल्ल्या मागण्यांचेर हायकोर्टान एजीक वेगळी नोटीस काडून मत विचारला. केस 10 जानेराक दवरल्या. We want interim stay. We want a stay of all the decisions that are taken by the town and country planning board under the provision of 16B. So for that, the court has directed the Advocate General to remain present to file a say on our objection to on our plea for an interim stay on 16 changes that have already been made as per this new provision of law. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. संजीवनी साखर कारखानोय ICUत. TCP मंत्री विजय स्वता मान्य करता. संजीवनी खंय ICUत आसा. कारखानो जाग्यार घालूंक खंय सरकारान खर पावलां उखलची पडटली. संजीवनीचे कारभारावेल्यान आमदार प्रसाद गांवकर चाळवला. विजयाचो प्रसादाच्या मागण्यांक तेंको. बुधवारा खंय विजय पर्रीकरा कडेन वरभर बसून उलयलो. संजीवनी साखर कारखान्याचेर आमदार प्रसाद गांवकर आक्रमक जाला. प्रसाद उलयता ते खंय सारकें. संजीवनी जाग्यार घालूंक इमर्जन्सी पावलां उखलची पडटली. How I got I say what he is saying about Sanjeevani Sakar Karkhana is right. Sanjeevani is in ICU. It is correct. The government has to do something about it. इलेक्शन तेकिल्ल्यान सध्या मंत्री आमदार सरकारी वॅकन्सी भरूंक एक सारखे फाटल्यान लागल्यात. हजारांनी वॅकन्सींच्यो फायली रिक्रुटमेंटाक आडकल्यात आनी मुख्यमंत्री खंय द रिक्रूट पळयता. I met the chief minister after that IFI function. लागींच आशिल्लो म्हणून हांव ताका खबरेक गेलो. हांव एक वर ताजे बरोबर बसून एक वरान म्हाका अशें दिसता की तो बरो आहा. तो एक पिक्चर पळयतालो द रिक्रूट म्हणून. आय हॅव ऑल्सो सीन दॅट मूवी. द रिक्रूट. इट्स अल पसिनो इज द स्टार इन दॅट. नायस मूवी. तें पळयतालो तो बरो आहा. आय थिंक थिंग्स आर गोईंग ओके. दे आर फॉलिंग इन प्लेस.
सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सीएमाच्या फ्लॅटार खंय शेनवारा बीजेपी आमदारांची बसका आपयल्या. हुमकळिल्ली कामां फुडें धुकलूंक अधिकाऱ्यांकूय आपयल्यात म्हूण कळटा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकरांनी तुळशीदास च्यारी. नुस्तें आयातीचेर घातिल्ले निर्बंध सध्या सदळ करचे म्हूण कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान मुख्यमंत्री पर्रीकाराक पत्र बरयलां. मात FDA मंत्री विश्वजीत ठाम ताका मान्य ना. कायदो आनी फूड सेफ्टी खंय पयली. भेसळी नुस्तें सांपडटालें म्हूण बंदी घातल्या म्हूण आतां सभापती सावंतूय उलोवन दाखयता. विजयान मात ह्या विशयाचेर चड उलोवप सोडलां. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान बरयल्लें हें पत्र नुस्तें आयातीचेर घाल्ली बंदी गोंयांत सदळ करची म्हूण मागणी. FDA मंत्री विश्वजीत आयकूंक तयार ना. We are in receipt of the letter sent by Honorable Chief Minister of Karnataka. We are working and doing our best to see that all the systems are in place and ensure that how these QIC and EI already meetings are on a regular basis taking place so that they can start their independent testings. Once this is in place, as I suggested, we need to relook and see how the small traders can be helped by having certain checkpoints and screen the fish so that they can come into the state in a very safe manner. And same time, it is necessary to find a way forward. And we have already mentioned that this is not a ban. This is only asking for compliances. Smaller traders and smaller fishermen, how we can help them from Maharashtra and Karnataka is being worked out so that we are in a position to see that these issues are resolved at the earliest. But same time, compliance, I would like to once again mention, is very important. So having the compliance, and we can also facilitate them to get the compliances. And we are here to facilitate. We are here not to obstruct any fish trade or fish business, but same time, compliance is something which is very crucial. And testing also, once the independent agencies are in place, I think we'll be in a better position to take things forwards, which we are working on a war footing. We do not want tourism or any other industry to be affected. इतलो तेंप कांय आमदार मंत्री फॉर्मेलिनाचो इशू करतल्यांक पिशान काडटाले. आतां एकलो उलोवंक लागला. हे पयलीं एक दोनदा केल्ले टेस्टींनी भेसळी नुस्तें सांपडलां म्हणून सभापती उलोवन गेलो. कुछ भी करके सब लोगों को अच्छा फिश मिलना चाहिए, फ्रेश फिश मिलना चाहिए. एडल्ट्रेशन फिश में नहीं होने चाहिए. इस चीज़ पे भी गोवा गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस इशू. इससे पहले हम नहीं बोलते ऐसे कि एडल्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन जब एक दो बार टेस्ट करने के बाद मिला तो फिर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने FDA and all those things, they have started the testing and all those things. विजयान विशय FDA आनी नुस्तेमारी मंत्र्याचेर धुकल्ला. ताणें असल्या विशयांचेर चड उलोवप खंय बंद केला. हांवें ताजेर उलोवप हें गरजेचें न्ही, कित्याक फिशरीज मिनिस्टर आहा आनीक हेल्थ मिनिस्टर आहा. इट इज अ मॅटर दे हॅव टू गो. हांव सगळे जर डिपार्टमेंटाचेर उलोवंक लागलो, फाल्यां तुमी म्हणटले हांव चड उलयता. तें उलोवचें न्ही. हांव आज मेरेन कोण जावंक ना. हांव आहा तें म्हजे पोर्टफोलियोचेर विचारता. लेट मी नॉट गो इनटू एनीथिंग एल्स. But I think what he's doing, as far as giving Goans safe food, is not wrong. Some firm steps had to be taken in the interest of confidence building measures, as a confidence building measures when it comes to the staple diet of Goinkars. Bureau Report, Prudent. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.